सावयवेऱ्यां श्री खामीण देवस्थानाचो 5वो वर्धापन दीस बुधवारा जालो। हे अनंत पंचायतन देवस्थानांतलें एक देवूळ आसा। ह्या निमतान देवळांत महाजनांनी आनी भाविकांनी कुकुमार्चन केले। आरडेक्स गोवा खातीर सावयवेरेंच्यान महेंद्र गांवकर। आणि हे जे आज आमी हांगा ह्या प्रकारान उबे आसा सातेरी खामिणी देवूळ हे आमच्या अनंत देवस्थानाच्या पंचायतनांतलें एक देवूळ जावन आसा। आणि गेल्या 5 वर्सां पयलीं ह्या देवळाचो हांगा जीर्णोद्धार जालो। हांगा हे देवूळ बरेंच जुने शेकड्यांनी वर्सांचें देवूळ जावन आसा आनी ते एक पडीक अवस्थेंत जाल्लें आनी ताका जीर्णोद्धार आमी नवें देवूळ बांदून आज हांगा केलो 5 वर्सां पयलीं। आनी आज आमी ह्या देवळाचो 5वो वर्धापन दिन हांगा साजरो करता आनी प्रत्येक वर्धापन दिनाक हांगा हजारो संख्येन भावीक हांगा देवीच्या चरणी आपली प्रार्थना करपाक हांगा उपस्थिती लायता। आनी ह्या उत्सवाच्या निमतान आज हांगा नवचंडिका आमी हांगा नवचंडिकेचें पुजन करता। त्याच बरोबर देवी सुक्त राम सुक्त अशे 3 हांगा यजमान ह्या निमतान हांगा आज बशिल्ले आसा। आमची माया श्री शांतादुर्गा खामीण आनी हुर्नाय तिगाय आनी तेंचोच भाव खामणी रवदिरो सत्री साकून आमच्या जाणटेल्यां बरोबर पयलीं पुर्वजां बरोबर सावयवेऱ्यान येयल्लो आनी जंय मुसळाचो ना कोंब्याचो साथ ना थंय येवन सुकते खळयेन आनी वावते खळयेन येवन बरो कोण्णाचो आवाज ना थंय एकोडे म्हणून वयर रानांत येवन बसले शेम्याच्या झाडांनी। आनी आमचो खामणी रवदिऱ्याचो अशें आसा की सगळीं जी कितें कामां करपाची ती सगळी तो करता। जो उलो करता तेच्या शब्दाक तो पावलोच अशें म्हणून समजपाचें। कसलेंच काम केन्नाच तो दवरिना, जायना तें काम करपाक अख्खे गोंयचे दसरे खामणीचे रवदिऱ्या शिवार खंयच जायना असो तेजो पयलो भोवमान आसा। आनी आमच्या गांवांत कसलेंय संकश्ट येयलें जाल्यार पयस करपी हो एकूच असो देव आनी तेज्याच वांगडा जो चित्तांतलो देव म्हणून आसा जो वळवय हितून रावल्लो। आज या ठिकाणी खामिणी सातेरी देवीचा वर्धापन दिन। या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं या ठिकाणी समस्त महाजनाकडून भक्तजनाकडून भाविकाकडून काहीतरी सेवा घडावी आणि देवीची अखंड कृपादृष्टी सर्वांच्या ठिकाणी प्राप्त व्हावी एतदर्थ हेतूने कुंकुमार्चन सेवा आयोजित केली जाते। या सेवेच्या ठिकाणी महिला वर्ग येऊन संकल्प करून अष्टोत्तर 108 108 वेळा कुंकुम अर्पण करतात आणि देवीची पंचोपचार पूजा करतात। ही सेवा करण्याचा मागचा उद्देश एवढाच आहे की आपल्या हातून देवीची काहीतरी सेवा घडावी आणि देवीच्या ठिकाणी असलेले जे शक्तिरूप आहेत त्या जे काही शक्ती देवीच्या ठिकाणी आहे ही आपल्या ठिकाणी प्राप्त व्हावी जेणेकरून आपलं आयुष्य आहे आयुष्यामध्ये संसारामध्ये आपल्याला सुख शांती समाधान प्राप्त व्हावं। मुख्यत्वे करून अखंड सौभाग्य देणारी ही देवीची सेवा आहे ती आपल्याला प्राप्त व्हावी अशा प्रकारची ह्या सेवेमागचा उद्देश असतो। आणि ही सेवा दरवर्षी या ठिकाणी केली जाते आणि या ठिकाणी समस्त महिला वर्ग येऊन ही सेवा आचरणात आणतात आणि ही सेवा सर्वांनी आचरणात आणावी अशा या सेवेचं फल सांगितलेलं आहे। देवीच्या ठिकाणी जी 9 रूपं सांगितलेली आहेत त्याच्यापैकी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ही 3 रूपं महत्त्वाची सांगितलेली आहेत।